प्रितीच्या बाबा भयणीनो, तुमी तर सुरवातेची उतरां आयकल्लीं जाल्यार तोच जावन आसा सांशेप कसो ह्या आयच्या नियाळाचो आनी आयज विशय घेतला ताचो. पाटलावदार आपल्या गुरीची पाट सोडिनात. ताच्या मना काळजांत जाल्लो प्रभाव आपल्या गुरू विशीं तो दुसऱ्यांक परगटल्या बगर राबोनात. पाटलावदार आनी गुरूची पाटलावदार दोग तरेचे गुरू आसात. आमी जाणा आश्रमांत जुंयसर चुंयसर आश्रम आसात. अदीक करून नॉताक थंयसर जायतो लोक वेता, जायते शिश्य वेसत आनी ते आपणाचे गुरूक विचून काडटात. आय विल गो टू दिस पर्टिक्युलर आश्रम बिकॉज दॅट पर्टिक्युलर गुरू इज गुड, और आय विल गो टू अनदर आश्रम. त्या आश्रमांत ते गुरू विशीं ते खबर काडटात आनी ते गुरूंत ते मोठांत वचोन भरती करतात आनी थंयसर राबून त्या गुरूशी शिकतात. जावं इंडियन स्पिरिच्युअलिटी, जावं योगा, व आपणाच्याच कुडी मनाची सवस्काय शांतपण ते गुरू वरवीं शिकतात. पूण ते आपणाच्या गुरूक विचून काडटात. पूण आमी हांगासर आमच्या गुरूक जेजूक आमी विचून काडूंक ना. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू बरे भाशेन सांगतात, तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विचून काडल्यात. आनी ही जावन आसा अंतर ह्या आश्रमांतले गुरू आसात आनी जेजू विशीं. शिसांक देखून जेजून वेचून काडल्यात आपणाचो पाटलाव करूंक आनी आपणा फाटल्यान हो क्रिस्ती धर्म, देवाचें राज परगटूंक. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमकां केन्ना विचून काडली? जे दिसा आमी पवित्र स्नान घेतला त्या दिसा जेजून आमकां विचून काडल्यात. आनी विचून काडल्यात की आमी जेजू गुरूक अदीक आनी अदीक ओळखूंक आनी उपरांत दर एक संस्कार आमकां ह्याच जेजू विशीं आमकां ओळख दिता, आमचो भावार्थ तिरायता. तर आयज आमी जर नियाळ करता, बागयोन फ्रांसीस शाबेराचे परबेक तयार करतना बागयोन फ्रांसीस शाबेरांचे देखीन जेजूची पाटलावदारां म्हूण गोबाय दिवया. बागयोन फ्रांसीस शाबेराकूय जेजून केरीत भाशेन विचून काडलो. बागयोन फ्रांसीस शाबेर पारीस गांवांत व्हडलो नांव वस्ती शिक्षक जावंक सोदतालो. ही वॉन्टेड टू बिकम अ फेमस प्रोफेसर इन द वर्ल्ड. मुजे असलो आनीक प्रोफेसर ना, हें जावन आसलें ताचें मन. पूण पोत्तून पोत्तून इनास्त्या लॉयला वरवीं तूं तर सगलो संवसार जोडीत पूण तुजो आत्मो इबाडीत. कित्याक उपकारतलें? पोत्तून पोत्तून ही उतरां ताच्या कानार काळजार सादोयलीं आनी तेन्ना ताणें संवसारी व्हडपण सोडून जेजूक आपणाचो गुरू केलो. आनी गुरू करून आपणाचो गांव देश सोडून आमच्या भारतांत, आमच्या गोंयांत आयलो. जापानाक गेलो आनी चीनाक देखून वचूंक स्वप्नांत आलो. ह्याच आपणाची गुरूची ओळख तांकां दिवंक. पूण देवाची येवजण दुसरीच. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज नियाळ करतना
आमी आमच्या गुरूची कशे परी आमी पाटलाव करता. देवान आमकां कितें भाशेन विंचून काडल्यांत म्हूण पेद्रू आपणाचे पयले चिटेंत अशें म्हणटा. पूण तुमी देवान विंचून काडलेलें कूड, तुमी तेच देवा रायाचे यादनीक, तुमी देवाचे सेवेक संस्कारलोले राष्ट्र, तुमी देवान आपली करून घेतलेली पोरजां. भाग्योन पेद्रू आपले चिटेंत उगडास करता की आमकां विंचल्यांत आनी पवित्र स्नाना दिसा आमकां सगल्यांक यादनीक केल्यांत. तुमी सगळीं यादनीक, हें आमी विसरचे न्हय. आनी तुमी यादनीक देखून मिसांत वांटो घेतात. कायदो म्हूण मिसांत वांटो घेयनाकात, पूण तुमचें यादनीकपण वेव्हारांत घालून जेजूचो पाटलाव करूंक. हालींच रोमा शारांत दुसरो भाग हे परिशदेचो सोंपला आनी थंयसर पापसाय पत्तून म्हणटा, यू आर द पीपल ऑफ गॉड. तुमी देवाची पोरजां, तुमी मागलेली, जेजून विंचून काडलेली पोरजां, आपणायलेली पोरजां तुमी. आनी आयच्या शुभ वर्तमान जेजू उगडास करता, तुमकां विंचल्यांत बेश्टेंच कांयच्या कांय क्रिस्ती जिबेत जिवंक न्हय, बट टू गो एन ईल्ड फ्रूट, तोगतात तसलीं फळां तुमी दिवंक. आनी हे भाशेन तुमी तुमच्या गुरूची सेवा करूंक, पाटलाव करूंक. भाग्योन पावलू गालेस्करांक बरोवन म्हणटा, शुभ वर्तमानांत तर आमी आयकलां, तोगतात तसलीं फळां दर वेळाक आमकां खावंक मेवता तसलीं न्हय. आतां थोड्याच वेळान आमकां काजू मेवतले, उपरांत आंबे मेवतले, तसलीं फळां न्हय. तो गालेस्करांक बरोवन सांगता, पवित्र आत्मो दुसरे वाटेन असलीं फळां उत्पन्न करता. मनशा मदें प्रिती मोग वाडयता, काळजांनी खोल कुशालकाय उपसयता, एकामेका लागीं संधान करूंक शांती वसयता, धमकावणी मुखार तोंड रावंक बिखाम कूल करूंक शांती बसयता, पेल्याक बरें करूंक आनी मोयपासान वागोवंक शिकयता. एकल्याक विस्वास फाबो आसलेलो मनीस अशें करता आनी आपल्या भांडारांतलीं ही बरीं फळां उत्पन्न करता. तर आयज तर भाग्योन फ्रांसीस शाबेराबाचे देखीन जेजूचो आमी पाटलाव करतलीं जाल्यार भाग्योन फ्रांसीस शाबेरान आपणाची येवजण सोडून दिली, आपणाचें व्हडपण सोडून दिलें आनी जेजूक इनासा वरवीं तर ताका विंचून काडलेलो जाल्यार हांव आतां एक गुरूक विस्वाशी रावतलो. आनी इतलो विस्वाशी रावलो की मरोसर हेच जेजूक ताणें दुसऱ्यांक दिवंक वावुरलो. आयज सेवा धर्मीक बरो सरता आनी फाल्यांतान आदवेंताचो पयलो आयतार, न्यू इयर इन द चर्च इन लिटर्जिकल लायफ. तर आमकांच आमी विचार करुया, हें आख्खें वर्सभर कसलीं फळां आमी उत्पन्न केल्यांत. फादर सुरवातेक म्हणटालो, दुस्मान काय राग घेवन आमी तर आमकां आयल्यांत जाल्यार ही जेजूक सोबनात. जेजूक तर आमी गुरुजी केला आनी जेजून तर आमकां आपणायल्यांत जाल्यार हें आमी सगळें सोडून दिवंक आयज भास दिवया. आनी जे परी भाग्योन पावलो उगडास केला गालेस्करांक बरोवन मोगाचीं फळां, शांतीचीं फळां, ल्हानबायकायेचीं फळां, बक्षण्याचीं फळां दिवन आमी भाग्योन फ्रांसीस शाबेरान जेजूचो पाटलाव केला, तेच भाशेन आमी करूंक आमकां कृपा आनी गोठाय हे मिसांत आमी मागुया.